मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, ह्या दिसांनी शुभ वर्तमान आमकां जेजूचो मुखेल काम वो मिशन कितें तें आमकां सांगता. जेजूचें मुखेल काम जावन आसा सगल्या लोकांक देवाचें उतर परगटूंक आनी दुसऱ्यांक बरी करूंक. जेजू ह्या संवसारांत सगल्या लोकांक पासत आयला आनी हेंच आयचें शुभ वर्तमान आमकां कळीत करता. जेन्ना जेजू एका एकसुऱ्या जाग्यार वयता तेन्ना लोक ताका सोदीत सोदीत ताच्या फाटल्यान येता आनी म्हणटा, आमकां सोडून वचो नाका, हांगाच राव. पूण जेजू तांकां सांगता, देवाच्या राज्यांतलें शुभ वर्तमान ह्या गांवांनी म्हाका परगटूंक जाय. हाकाच लागून म्हाका देवान धाडला. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज जेजू हेंच काम आमकां सगल्यांक दिता, देवाचें उतर सगल्यांक परगटूंक. आनी आमी देवाचें उतर कशें दुसऱ्यांक परगट्टले? बऱ्या उतरांनी आनी सेवेची मनशां जावंक. जेजूचें दुसरें मुखेल काम जावन आसा सगल्या लोकांक बरी करूंक. हें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानानूय कळीत करता. जेजू सिमावाच्या सासूक बरी करता, तिचो जोर काडटा आनी तिका पेकोनी दिता. जेजू जायत्या दुयेंत मनशाकूय पेकोनी दिता. पूण ही पेकोनी लोकांक मेळटा जेन्ना ताका जेजूची भेट जाता वा जेजू तांकां भेटता. आमच्या जिवितांत जेजूच्या आसने सदांकाळ आमच्या सांगाता आसा तें आमी वळखून घेवंक जाय आनी जेजूची भेट घेवंक फावो. आमी आमच्या जिवितांत वेगवेगळे पिडेंत कोश्टता, मानसीक, भावनीक वा कुडीची पिडा. ते आमचे पिडा आनी कोश्ट आमी जेजूक सदांच सांगपाक जाय आनी जेजूक भेटोवंक जाय. जेन्ना आमी आमची पिडा आनी कोश्ट जेजूक सांगता तेन्ना जेजू आपल्या वेल्यार आमकां आमच्या कोश्टांतल्यान पेकोनी दितलो. तर होच भावात, होच बोरवासो आमी जेजूचेर दवरुया आनी मागुया सगल्या लोकांक. आयज जायतो लोक पिडेंत, कोश्टांत आनी दुखेंत आसा, तांकां आमी सगल्यांक मागुया जेजू तांकां भलायकेची पेकोनी दिवंक. हेंच मागणें आयच्या मिसांत आमी मागुया.